सांताक्रूज मतदारसंघ हो पणजे शाराक तेकून मात थंयचो जो तरेन विकास जावंक जाय तो जाल्लो ना म्हणून लोक उलयतात। सांताक्रूज सगळी शेतां काबार जाल्यात, मुळाव्यो गजाली जाय त्योच सारक्यो नात। मतदारसंघात आमदाराची दोन ऑफिसां मात आमदारूच जाग्यार ना म्हणून मतदार बोवाळ मारतात। मतदार राजावेल्या माळीत सांताक्रूजच्या मतदार राजाचो लोकनामो। तशें आमचे एक व्हडलें दुखणें म्हणटा तें हांगासर आमची जी शेतां आसा, शेतकार भाव आमचे आसा, ती शेतां आमची सगळीं पिड्ड्यार जाल्ली आसा। ह्या शेतांक जितले आतां आमचे आमदार जाल्या खंयच्याच आमदारान हेजेर लक्ष दिल्लें ना। ही एक आमची खंत आसा की आमी आज पयल्या जी शेतकार जे आमचे आसा, शेतकार भाव आसा, ती शेतां सगळीं आयज वेपळी आनी हे ते वाडून सगळीं झाडां जावन शेत खंयचेच आमकां आयज करपाक मेळना। तेजेर आमदारान आनी आमच्या सरकारान हेजेर विचार करचो आनी शेतकाऱ्यांक कांय ना फुलना पाकळी कितें मेळटा ती तांकां तेणी बेनिफीट दिवचे। सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कम्युनिटी वॉल ना, ते एक आमचे कडेन जावपाक जाय, ही एक आमची आमदारा कडल्यान अपेक्षा आसा। आनी ह्यान फुडें जे आमदार जातले तेंच्यांनी बारीक बारीक जे आमचे कामां उरल्या, आमचे जे आतां म्हटलेलें की आमी शहराक लागून आसा, शहरीकरण हांगा जाता, आमचे रोड वाडपाक जाय। आयज खूब बिल्डिंगा येयल्ले आसा, जशें पॉप्युलेशन हांगा वाडलेलें आसा, गाडयो वाडलेले आसा, हेका लागून रस्ते रुंद जावपाक जाय, पार्किंगची वेवस्था जावपाक जाय। सगळें खारें उदक येवन सगळें पिड्ड्यार जाल्लें आसा, ते सगळे विपळी भरलेले आसा आनी शेत करपाक चान्सूच ना लोकांक। जे शेत करता जाल्यार ते सगळें शेत पयलीं लिप जावपाक जाय आनी ते सगळे बांद मोडून ते सगळे खारें उदक भितर येवन सगळीं शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, ताका लागून ती करूंक मेळना। कोस्टल बेल्टाक खूब कडेन ड्रग्स हो स्प्रेड जाल्लो आसात, पूण आतां अनफॉर्च्युनेटली ह्या हिंटरलँड एरियेनी सुद्दां आतां ड्रग्स येवपाक लागलेले आसा। आमच्या चिंबला एरियेनी सुद्दां थोडे लोक भुरगे बीन कोण तरणाटे ड्रग्सान आय मीन दे अशे कांय एरियाज आसा थंय ते बसता, ड्रग्स घेता। तशेंच मेरशे एरियेनी खंय दोंगरांनी बीन खंय वयता आनी नो वन इज डुईंग एनीथींग फॉर दीस। पुलिसूय कांय एक्शन घेयना, कोण कांय एक्शन घेयना। सो ह्यो थोडी प्रॉब्लेम्स आसा। इश्यू म्हणल्यार नंबर 1 म्हणल्यार उदक। आमकां पिवपाचें उदक आतां आमी इतल्या 21st सेंचुरीन पावले आमी, पूण आजून आमकां पिवपाचें उदक तर घरापळ मेळना जाल्यार हूंय कितें डेव्हलपमेंट जालें आमचें। मेन म्हणल्यार भुरग्यांक आमी डॉक्टरा कडेन येतात, दोतोर आमकां म्हणटा बाबा बॉयल करून तूं उदक पी। कित्याक 24 आवर्स उदक ना आमकां प्रॉमीस केलेलें आसलें आमच्या प्रिवियस गव्हर्मेंटान आनी आमी चिंतलेलें बाबूश मनसरात आमकां कितें करतलो आनी 24 आवर्स आमकां वॉटर सप्लाय म्हूण स्टार्ट जातली, पूण आजून परत थोडे जाग्यांनी एक वर उदक येता। कित्याक थोडे जाग्यार उदकूच ना। एक दत्तेश्वर कॉलनी म्हूण आहा, थिंगा उदक येना, पायपलायन बा सगळे उडल्या, उदक ना थिंगा ते बोरवेलाचे काडटा, तिंकां दुयेंसां जाता। तो उदक आमचें एक मेन प्रॉब्लम। सेकंड म्हणल्यार गार्बेज। कितलेच गव्हर्मेंट येयले, कितलेच गव्हर्मेंट गेले, पूण गार्बेजीचो प्रॉब्लम आजून सोल्युशन काडूंक ना। आमकां लास्ट गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंटान म्हणलेलें की 18 म्हयन्यांनी आख्खो गार्बेज सोल्युशन जातलें म्हणून। म्हणजे हे सगळे प्रॉमिसीस वीज रिमेन इन प्रॉमिसीस एंड हेन्स हे आमचे काँग्रेस जावं बीजेपी जावन आमकां सोद्यान पिशान काडून हाडले। मेन म्हणल्यार आमचो जो आमदार आहा बाबूश मोन्सेरात, तो फाटली ऑलमोस्ट आतां 5 वर्सां जाली, एकूय फाटी ताणें विजीट करूंक ना आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कांयच पळोवंक ना। आनी मेन म्हणल्यार युथाक म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट कांयच ना थिंगा। एक पुलीस स्टेशन जाय म्हणून चिंबेल, ते आमचो मेन डिमांड आसलो। आमच्या जेन्ना आमचो MLA येयल्लो सुद्दां तेन्ना आमच्या कडेन आपली कितें जाय तें आमकां विचारतालो, तेन्ना आमी मेन म्हणलेलें आमकां एक पुलीस स्टेशन जाय म्हणून चिंबेल। कित्याक क्रायम रेट सारकेंच वाडलेले आहा थिंगा, चडांत चड क्रायम रेट आख्खे गोंयांत म्हणल्यार आतां सांताक्रूज ब्लॉकानूच चड मेळटले। ताका लागून एक डिमांड केल्लो पुलीस स्टेशनाचो, तेय कांय फुलफील जावंक ना। आनी हेका लागून आमचो मतदारसंघ अत्यंत मागासलेलो कसो उरला। सांगचें म्हणल्यार आयज उदकाचो विशय काडलो म्हणून उदका सांगता, आयज आमच्या मतदारसंघान चिंबेल आनी कालापुरा म्हणटा 2 तळी आहा, येदी व्हडली आसा, ती जर बांदीत जाल्यार आमकां दुसऱ्या
दुसऱ्या वाड हितूनच्यान उदकाची रावपाची गरज ना. ही दोनूय जर हांगा बांदून दवरी जाल्यार आमकां उदीक हांगासर 24 वरां आमकां अत्यंत करूंक जाता. पूण हो विचार कोणी करपाचो आसता? आमदारान मेन मुख्य लक्ष घालपाचें आसता. प्रुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो व सांताक्रूजच्या मतदार राजाचो लोकनामो असो एक एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदे मोडटल्यांक थोडो भोव धाक उरचो, चोरांक मातसो पूण भंय उरचो म्हूण मडगांवां 34 CCTV कॅमेरा बसयल्यात. फाटले 6 ते 8 म्हयने ते बंदूच आसात. कॅमेरा सोबेचे बावले जाल्यात. पुलीस एक्शन घेनात, म्युनिसिपालिटीकूय खंय पडून गेल्ले ना. CCTV कॅमेरा बेगीन सारके जावचे जाय म्हणून मडगांवकार मागतात. But in public interest, see, CCTVs, installation of CCTVs has a motive behind it. That in case of any crime occurring, that time the CCTVs come in proper use basically, and they are useful to identify such criminals or such criminal acts. But when CCTVs are after installation, if they are not functioning, the very purpose of this expenditure is lost. आमचे मडगांवाक 34 CCTV कॅमेरा बसयिल्ले आहात. आज 6 ते 8 म्हयने जाले CCTV कॅमेरे जे पळय आसात तो एकूय ऑपरेट जायना. एकूय ऑपरेट जायना, एकूय फंक्शन जायना आनी सरकाराचें ताजेर मातशें सुद्दां लक्ष ना. आनी मेन म्हणजे कितें ह्या बस स्टँडा भितर जे आसा CC कॅमेरा जाय. चोरां जे येता पाकीट मार, हिंगा कितलेशे मनीस बाबड्याक रडटा, हिंगा कितलेशे एक्सिडेंट जावन लोक पडटा, तांकां रिक्षाकार वयता उबारपा लागून. हे कित्याक असो जाता? कॅमेरा ना. CCTV कॅमेरा खंय मडगांव मार्केटांतूय बसोवचे. आतां जे सगळे म्युनिसिपालिटीन आनी जे पुलीस स्टेशनान जे कॅमेरा बसयल्ले आसा ते कॅमेरा सगळे आउटडेटेड स्टायलीन बसयल्ले आसा. जे केबल म्हणटा ती सिस्टम ही 5 वर्सां पयलीं फाटली. आतां तेंच्यांनी सगळ्यांनी सॅटेलायट कॅमेरा बसोवपाक जाय. स्टेशनूय तेचेर कांय एक्शन घेना, म्युनिसिपालिटीक कांय पडून वचना. गोश्टी एक्सिडेंट, मागीर चोरयो, मागीर कितें रातची दुकानां फोडटा, पण तांकां तातूंत कांय पडून वचना. कॅमेरा मार्केटान आसपाक जाय. कित्याक रातचें मार्केट म्हणटा तें टोटली पुलिसाच्या हातीन आसता आनी मार्केट येदें व्हडलें आसा की 4-5 पुलीस कांय मार्केटाक पावना. म्हणजे कॅमेरा हे सामकी तेजेर वॉच दवरपाक 110% उपयोगाचे. मार्केटाची अशी परिस्थिती जाता, कोणाक पार्किंगा एरिया कोणाक गाडी लावन दिता, कोणाक खंयची मोटरसायकल ते कॅमेराचे आमकां ते दवरपाक मेळटा. एक्चुली आतां 1 वर्स जालें दिसता 34 कॅमेरा बसयलेले आसा, तो एक कॅमेरा चलना. कलेक्टर सांगता इलेक्शन कोड सोंपुदी कॅमेरा जाग्यार पडटले. Some sort of a revenue sharing model could be worked out between the municipality and the police department, because the police department was also using these cameras for recording traffic offences and collecting fines. The proposal is gone. Hopefully we'll see what we can do about it. In the meantime, we had also constituted a committee which was to go to each of the municipalities and do a recce on what exactly, how many cameras are working, how many are not working, whether any systems required upgrade, because we also had some report that some of the systems were old and you couldn't identify the vehicles properly using the system because they were not having very good resolution. So all these things were worked out, but I think because of the election, the last 1.5 month, 2 months, nothing has happened. We'll revive it now. पुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावय डायस. पेडे बाणावली ब्रेस्तारा राती चोरांनी 3 फ्लॅट आनी 1 बंगलो लुटलो. कुडतडकार ग्लोरी कॉम्प्लेक्सांतले 3 फ्लॅट आनी सपना ऑर्किड कॉम्प्लेक्सांतल्या एका बंगल्यांतल्यान 12 लाखांचो म्हाल उखल्लो. फ्लॅटांत लोक ना ते पळोवन चोरांनी चान्स साधून हात मारलो. कोलवा पुलिसांच्या हाताक अजून तरी कोणूच लागिल्लो ना. मामी आमगे वर्सां मीस आहा फाल्यां, सो आमी काल राती कडेन इवनिंग 4:30 भायर सरले आनी राती कडेन घर आमगे तोंड शेजाऱ्यान आमकां कळयलें की अशें तुमगे देर ओपन आहा. सो रोखडो पुलिसे सांगून तांकां आपयन हाडून ओपन केलें आनी हांव कोल्हापूरसून येयलो. येयल्यार सगळे ऑर्नामेंट्स बी चोयल्यार ऑर्नामेंट्स नाय आनी कॅश ना. ऑर्नामेंट्स ऑलमोस्ट अराउंड 7 lakhs आनी कॅश अराउंड 50,000. आनी ते आलमार बी फोडली. आलमार फोडली आनी सगळे गादी बी हे करून बेडी पोंदा बी चोयन देर फोडले. आनी कितें कडेन फ्लॅट फोडले. आनी 2 फ्लॅट आमगे शेजाऱ्याची 2 फ्लॅट फोडलाय. ती बॉम्बे आनी एक तामिळनाडू रेंटेड आहाय ती. पुलीस कंप्लेंट केला तुम्ही? होय, पुलीस कंप्लेंट केला.
पुलीस कंप्लेन केला, डॉग स्क्वॉडीन गेला, फिंगरप्रिंट्स एनालिसिंग गेलाय. घेऊया एक ब्रेक.